आझाद मैदानाचेर फ्री उमर खलीद अशे बरयल्ले तक्ते दाखयल्ल्यान पुलिसांनी एका तरणाट्याक ताब्यात घेतले उपरांत भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी पुलीस स्टेशना भायर धरणान निषेध केलो। या तरणाट्याआड केस नोंद करून तांकां बंदखणीत धाडचो अशी मागणी आंदोलकांनी केल्या। तशेंच निषेधा वेळार अज्ञात मनशान मिडिया व्यक्तींचेर केल्ल्या हल्ल्यात वेगळी एफआयआर दाखल करपाची मागणी केल्या। पुलिसांनी ही केस नोंद केल्या आणि फुडली चौकशी सुरू आसा। खबर ना खंयचे नाव सांगपाक भितर तोंडार मास्क लावन आयला पण आम्ही हे सगळे भायले हांव सांगता तुका चडशे आउटसायडरूच पळयता। तुम्ही पहिला आसतले तुम्ही रिपोर्ट केला सगळे आउटसायडर हांव एक चॅनल पळयता भायले हांगा येवन गोंयचे आमचे जे सुशेगाद आसा आमी ते वाट लावपाक हीच कारण हांगा गाय मारता आमकां खंयचे रे फक्त गाडयो मारपाचोच काम आसा। हांव पणजेचो हांव रावला जोपर्यंत हे सगळे टेररिस्ट हे सगळे जोपर्यंत अरेस्ट जायना तोपर्यंत हांव हांगार आसा। डिवायसमेंट चांगला एक्शन घेता म्हणून पण जोपर्यंत हे सगळे भितर वचना तोपर्यंत ही सगळी जे सपोर्टर आहा न्हू खलीद करता नाचताले हे सगळे भाई टेररिस्ट कोण उमर व्हेरी स्पेसिफिक एक न्यूज चॅनलाचेर सारकें बरें एक्सप्लेन केला तेजेर खंयचे एक्ट लागला ते UAPAचे एक्ट लागला कितें चल्ला ट्रायल चल्ला सगळें तें एक्सप्लेन केला। कळ्ळें म्हाका परत परत तें रिपीट करपाक नाका पूण शॉर्टली सांगता एक मनशाचेर जेचेर UAPA एक्ट लागला एक सिरियस ऑफेन्सार जेणेन एक स्टेजी वयल्यान म्हणला की आमी रायट्स करया आमी इंडियाचो एक पार्ट इंडियातल्यान कट करून घेवया त्या मनशाक समज खंय सिंपथी मेळटा त्या मनशाक हांव कन्फ्रंट करतलो। आज हांवें तेंच केलां। सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय हांचो अजेंडा कितें तो जस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणून कितेंय तुमी उलयले आनी एंटी इंडिया लोकांक सपोर्ट केले जाल्यार हे जावचें ना। एफआयआर रजिस्टर केला तेंचे तुमी कितें आम्ही मागला आता पोलिसांकडे रावला आणि ही जर प्रवृत्तीक आम्ही आयज ओगी रावले जाल्यार फाल्यां उठून गोवा इज ऑल्सो ऑक्युपायड बाय इंडिया म्हणून हे नारे घालतले। लक्षात घ्या हेंचो तेंच्या मनान आसात ते बट ते भायर काडिनात कित्याक गोंयान अजून तेका तसो प्रो स्टँड मेळना बट हेंका जर आयज खत पाणी घालत ही झाड जड उगत हांगा जाल्यार एक दीस गोवा इज ऑल्सो ऑक्युपायड बाय इंडिया म्हणपाक हे कमी उरचे ना हे लोक। भारत माता की एफआयआर कॉपी जाय आमकां आमी जो एफआयआर कॉपी मागून परत आमकां जाय तशें आमकां समज सेक्शनार लूज करून तेका बेल दिवपाचो प्रयत्न चालू आसा जाल्यार आमी हाड आनी दुसरी कंप्लेंट आनी आमकां भितर पळोवपाक जाय की मिडिया भावांचेर जो अटॅक जाला तेजेर सेक्शन घातला काय ना तो।